वंदिता बापा वंदिता, वंदिता ख्रिस्ता वंदिता, वंदिता तुका पवित्र आत्म्या, वंदिता तुका त्रिएक देवा. सर्वेस्परा आमी हांगा जमल्या, तुका आराधूंक आयल्या. एका मौनान आमी तुजी स्तुती गाता, तुका मेळोंक त्रेकता. वंदिता बापा वंदिता, वंदिता ख्रिस्ता वंदिता, वंदिता तुका पवित्र आत्म्या, वंदिता तुका त्रिएक देवा. आयच्या मिसाची तेसावां हे बरी आसात. केजे पिंटो आनी आयोना पिंटो हांच्या जल्मदिसाच्या उडासाक अर्गां मीस दितात. एरिका डिसोजा, रेन्नी डिसोजा प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दितात. कार्मेन नाझरेताच्या आत्म्याक मीस दितात. वॅलेरियन नाझरेत आनी कुटाम. येसू पीठ हाच्या म्हयन्याच्या उडासाक मीस दितात. विल्मा वेगस आत्तावार. तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सर्व इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन दाबाजीक सान आंतोनीची परब आचरसूंक तयार जावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता आयल्या हांव. आज आमी सान आंतोनीक मान करून त्रिदेसीना भक्तीपणाचो सवो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती देवाचे उतर दोन दरीच्या दलवारी पुरी म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो दिता आसतना आज आमी आमच्या सर कुटुंबा पासत मागया. सगळे देवाच्या सदरे मुखार आसा आनी आमी कांयच भियोवची गरज ना. जेसूचे कुटुंबा जिवीत मोरी आनी जुजे सांगाता देवाच्या सदरे मुखार ताच्या कुशे प्रमाणे चल्ले म्हणले आमकां आयच्या वाचपांनी वाचूंक मेळटा. कुटाम देवान दिल्लें वर्ते देणें. तो कितें दिता तें सर बऱ्याकच दिता म्हूण समजून घेवया. कशें मोरी कितले कश्ट आयल्यारी कुटुंबाक सुदारसून व्हरून गेली, तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आमी क्रियात्मक देवाचे उतर घेवन आमचे कुटुंबात जिवीत बांदून हाडूंक देवाची कृपा मोरये माये तशेंच सांत आंतोनी मुखांत मागून घेवया. मोगाचेनो आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबा मदलो संबंद बऱ्या तरान जावं दी, बऱ्या रितीन जियोंक आमकां आदार दिवन दी. साबार पोटी ह्या कुटुंबा जिवितांत आमी बऱ्या तरान जियोंकू समाधानान जियोंक आमी सुकून पडल्या. हे सर्व सुखी आमी मोती खाडया, उडासा खाडया आनी जेजूच्या पांयां तळा समर्पया. ह्या पवित्र जेवणांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बेगीन सदांच हांव कुवार मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूट कर
सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भाग्यवंत बनिफास तुजो रक्त साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावं. आपणे दिल्ले खऱ्या भावार्थाचे शिकवणेन आपल्या रक्ताची मोर घालून ताणे साक्ष दिली. तो सुभावार्थ धैर्यान उसारूंक आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी तो तिरासन पाळूंक तुझे कृपेचे बोळ आमकां दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. पाजले दोन दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सैतमेकले करतात पर्यान विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना ते पारकिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दृश्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संसारापासून शुभता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाकाना सलोकानो ताका नावाडा सजनांगानो. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. बळवंता समोग आमचे दय ससनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हणटा सोमी. कोण म्हजो फाटलाव करता तो सर्गी येवन पावता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस
ताका इजाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कवळो हान दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आशिल्लें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेन आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्पराचे दया माया दाखोवचे वरस प्रसारूंक म्हाका ताणें धाडला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां प्रत्येक जावन देवाचें उतर दोन दारीच्या तलवारी बरी म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक आपणे दिता. पयल्यान पयलें ह्या उतराचो अर्थ आमी समजून घेवचे, कशें कितें हें उतर आमकां म्हणटा, तेन्ना ह्या प्रकार जियोंक आमकां आदार जातले. हाचो पयलो अर्थ वा एक अर्थ जावन आसा समथींग दॅट हॅज बोथ गूड अँड बॅड कॉन्सिक्वन्सीस. म्हणजे एका संगतीतावन बरें तशेंच वायट येता. मोगाचें न्हू, देवाच्या उतरांतावन बरें तशेंच वायट येता गी म्हणल्यार सवाल आमच्या मतीर येवंक पुरो. न्हीज जावन देवाच्या उतरांतावन बरें येताच, पूण वायट येता गी वायट बिलकुल जावन येना. पूण ते वायट करतेल्याक जागवण गी दिता. वायट करतेल्याक ते इल्लेशा मट्टार वायट जावंक पुरो. आतां देवाचें उतर बरें करतेल्याक कितें करूंक शकता? देवाचें उतर बरें करतेल्याक उत्तेजन दिता आनी की बरें करूंक. देवाचें उतर बरें करतेल्याक तांच्या जिवितांत तांकां बरें करता, तांकां धैर्यान भरता, तांकां घटाय दिता, तांच्या मोतीक शांत समाधान दिता आनी तांचे कुटुंब तांचे जिवीत ते राखून व्हरता. दुसऱ्यान देवाचें उतर वायट करतेल्यांक कितें करता, खोट्यांक कितें करता, तांकां मोडटा, तांकां दुस्पटायता, तांकां कश्टार घालता. प्रत्येक जावन तांकां सर्वांक वायट करतेल्यांक जागवण गी दिता. हें उतर गरजेचें. जागवणी वायट करतेल्यांक देवाचें उतर दिता. तांकां फाटी परतोवंक, तांच्या वायट संवयतावन फाटी परतोवंक तांकां उत्तेजन दिता. तांणी वायट करतेली फाटी परतना तर न्हीज जावन हें देवाचें उतर तांकां मोडटा, तांकां कश्टार घालता, तांकां सलवयता. पूण ही सलवणी देवा तावन येवची न्ही, जेजू तावन येवची न्ही. बगार ही सलवणी त्याच व्यक्ती तावन, त्या खोट्या व्यक्ती तावन, वायट आदरतेल्या त्या व्यक्ती तावनूच येता. कित्याक ताच्या हंकाराक लागून, ताच्या गर्वाक लागून, ताच्या मर्जेक लागून हे देवाचें उतर ताका मोडटा, ताका कश्टार घालता. आनी हाजो दुसरो अर्थ जावन आसा दोन दारीची तलवार. कसलेंच आड्या आसोंदी, कसलेंच ताका आड आसोंदी ते फूट करता, ते फुटयता, ते कातरता, ते पिंजून घालता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां हे बरें आयकोंक मेळटा. देवाचें उतर क्रियात्मक. देवाचें उतर दोन दारीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता. म्हणजे तलवार आमकां केवल एका वस्तूक, एका मनशाक कातरूंक शकता, तर देवाचें उतर प्राण आनी आत्मो, तलवार प्राण आनी आत्मो विंगड करूंक शकना, कातरूंक शकना. केवल आमची कूड, आमचो हात तशें कातरूंक शकता. पूण देवाचें उतर आमचे प्राण, आमचे काळीज, आमची गुटाची चिंतना, आमी कितें चिंताव, आमचे मतीचे विचार विनिमय, आमचे काळजाचे अत्रेग, आमी कितें चिंताव ते सगळी ते कातरूंक शकता. ते आमचे मोत, आमचे काळजा मना ते उजवाडावंक शकता. बोगाचें न्हू, देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. देखून देवा मुखार ही सगळी सृश्टी उक्तीत आसा. आमी सगळी ताजे मुखार उक्ते करून दवरलेल्या पुस्तकां बरी. ताका सगळी आमी कितें करता, खाले करता, हे सगळी दिसता. आनी तशेंच तो आमचो मोगाळ बाप. आमी कितले सुखी करूंक पुरो, कितले ताचे तावन पयस वचोंक पुरो,
पूण आमी आमचे बोक्सांनी मागल्यार सदांच तो आमकां राखून रावता. त्या वेचीक पुताक राखून रावलेल्या बापय सारको तो आमकां राखून रावता. तो आमी फाटी येता म्हण राखून रावता आनी आमकां वेंगता. आनी आमकां आमची पवित्र सभा आमची इगर्ज मातान एक व्हडलो साक्रामेंत दिला. तो साक्रामेंत जावन आसा प्राजिताचो साक्रामेंत. ह्या साक्रामेंता मुखांत्र आमी जेजू सरशी देवा सरशी फाटी पडतोंक आसा. आमच्या वायट संवयेंतावन आमी जेजून म्हणलें आसा तुज्या बाबाक तुवें 770 पोटी बक्षियेत. आज आमी निशेव करया. आमच्या पातकाचे संवय आमी पयल्यान पयले सुकोवंक प्रयत्न करया. आनी आमी आदरल्या पातकाक आमी एक 6 म्हयन्या वा उणें म्हळ्यार एक 2-3 म्हयन्याक एक पटी तर आमच्या पातकाक प्राजिताचो संस्कार आमी घेवंक प्रयत्न करया. पवित्र सभा शिकयता प्राजिताचो संस्कार एक्झॉर्सिझम चकी म्हणजे सैतान आमी सुटयता म्हणलें आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत शिकोवण आसा. ताज्या की व्हडलें साक्रामेंत प्राजिताचो साक्रामेंत म्हणटा. हो साक्रामेंत आमी सदांच घेवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सर्वेस्पर देव आमचो बाप तो आमची मागणी आयकता. आमी सर्व ताची भुरगीं हे आमी मानून घेवया आनी आमची सर्व प्रार्थना देवा मुखार अर्पिया. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सांत आंतोनीची देख घेवन जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक तांकां तुजो आदार दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्यांचेर तूं तुजी दया दाखय. आमी आमच्या कुटुंबांत मागण्याक चड महत्व दिवन आमचे मदलो संबंद घट कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनीक काळाच्या प्रभावा वरवीं आज समाजेन कुटुंबा बांदस्कत जाला. वैयक्तीकपण कुटुंबाच्या एकवटाक आनी मोगा कटकळ जायनासतना कुटुंबा संध्या मध्ये मोग विश्वासीपण दृढ करून आमच्या सर कुटुंबाचेर तुझ्या भगवान कुटुंबाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांत आंतोनासरांत एकूटाम सावन वस्ती करच्या सर निवासींक बरी भलायकी दी. आसऱ्याची जबाबदारी घेवच्या याजकांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांत आंतोनासऱ्याक वर्सांमध्ये दान दिवन आदार दिवच्या सरदानीच्या कुटुंबांनी बरी भलायकी मतीचे समाधान आनी तांकां गरजेचे सगळे फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेसाबावरी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी एकामेकाच्यो गरजो समजूंक उदार मनाची आनी एका काळजा मनाची जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा तूं आमचो रस्ता तूं आमचो बाप. तुज्या भुरग्यांनी आज उसारलेली सर्व मागणी तूं मानून घे. प्रत्येक जावन आज आमी आमच्या सर्व कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्यो गरजो तुका अर्पिता. ते तूं मानून घे आनी आमकां गरज आसचे सकडी तूं त्या त्या वेळा काळाक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आणि दाकांचो होवा सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडीर बदलू जिविताचे काठ आमकां दे म्हूण परता. सर्वेस्परा देवा दिनवासा तुका उदारपणान दिलां हे जीवन आमकां. जीवन आमचे सगळे तुका अर्पयता. मैपा सांगतें घे म्हूण आमी प्रार्थिता. माया मोगान आमी
जीव संसारा वो तू आमचेर बापा उठपे सोशिवो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि वेळी आमच्या नळके पवित्र सभेच्या देवांसरीस्पर मानून दी. सर पदवेदार आनी भोव वर्थ्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक ह्यो यत्न समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांत जियोन ससनाचें जिवीत सोडून सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन बनिफास तुज्या रक्षसाक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं गटाय करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे बोळ संपूर्णयेन पडजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. भोवी दरबारांचो सर्वेस पदू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकश्ट मरणाचो संकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत हे वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावर्त सुगत परगटूया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरण तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही करता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीबनी उगडास करता आनी हो जिवीत असो ओंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आम समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आसकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सुबरू सुदरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समीच तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सुमीसुंची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन निनाका पूण वायट्यांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. स्वटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणीच्या आशिसांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सुवासो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या भुकेन आम्ही आयला तुझे खाण दी आमकां मुर्दो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी चर जावन आसा बासायल्या गावात पर्यट करता तुझ्या दारात पावता तुझी सरसाय मागता यात्रेक आमी चर जावन आसा बासायल्या गावात पर्यट करता तुझ्या दारात पावता तुझी सरसाय मागता सोम्या आम्ही समेस्तल्या नीत विशीव आमकां कश्टून चलवून गेल्या आसता लाभय शांती आता यात्रेक आमी चर जावन आसा बासायल्या गावात पर्यट करता तुझ्या दारात पावता तुझी सरसाय मागता प्रार्थया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत बनिफासान तुझी आनी तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सस्नीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता ससनाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. ओसोनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचे नव्या सर्यान केल्ल्या
संतांतोनी वर्त्या भक्ता देवचाराक तुबे धांव ढायले पिडेस्तां तुबे बरें केले दर्यांक सांकळींक तूं फर्मायता आंगल्यांक पांगळ्यांक भेऱ्यांक पावता कितें सणल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटाय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच भोवता महिमा महिमा पवित्र आत्म्याक सदां काळ ससनाच्या ससना ए वर्त्या संता सान आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवरा देवसार आनी सर ताराची वशाची पिडा पयसडता म्हण उगडास कर तुजे मारिफात पेडे सांग भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदिबानाच्यो सांखल्यो तुटून पडटात तोंटे उठोवन चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात ते मागिल्ले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासार पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातयेनी तुजेर दवर तुजी कुमक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सान आंतोनीच्या हातान जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगाळा जेजू कुरपेच्या आनी काकुळचीच्या जरी हांवें तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या सान आंतोनीच्या काळजान पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडींच्या वेळार कुडसारतावन तुजे आवयचेर मोवाळ दिश्ट घाल तिका सांजू आमच्या तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमत बरीत काळजा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळदार दोळे म्हजेर पडटी म्हजेर निर्भागी पातक्याचेर. तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या वडगडशेंत आनी आकांतान तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो बरवसो हांवें दवरला आमेन. बऱ्या जेजू मोगाळा तारुका भगियनपणाचे जरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सान आंतोनीच्या काळजान पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी आमचे खातीर तुवें बरयल्लेल्या तुज्या अमलीक रक्ता मरिफात तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळतीचे आनी बापय सारक्या मोगाचे दोळे पडटी म्हजेर तुवें कुडसार मरोवन दुस्मानाच्या गुलामपणांतलो सोडयलेल्या निर्भागी पातक्याचेर. ह्या म्हजे खंतीन आनी बेजारायेन म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो बरवसो दवरला आमेन. दयाळा जेजू म्हज्या आत्म्याच्या एकच भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटां आनी तुज्या सान आंतोनीच्या काळजान पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुवें बाळशा रुपार ताका दिश्टीक पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे ते दाखयलेल्या मोगा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. ह्या म्हज्या वडगडचेंत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्याक देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो बरवसो दवरला आमेन. निश्कळपणाची कृपा जोडूंक सांत आंतोनी कडेन मागणें. निश्कळपणाच्या धव्या फुलां दुर्बळकायेच्या उंच देखी कालतेपणाच्या नीज आश्रया बागेंतपणाच्या पडजळीक नेकेत्रा आनंद बरी सांत आंतोनी देवपुताक तुज्या हातान घेवन सो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका खानगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसार्यांचे देणे विशेश जावन आसा. म्हजे बिरमत दवर आनी हे म्हजे वडगडशेंत म्हाका पाव. सकड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें हे जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें करन तुजे सांगता ससनाच्या ससनाक ताका होगोळसूंक
ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गा राजान म्हाका पावय. आमेन. Sant Antoniam apăsat vinatică. सर्पद्वेदार आणि सदांची योंच्या देवा भाग्यवन आंतोनीक तुवें तुजे पडचेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवून आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर आनवारांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा. Sant'Antoni Bhakta, Sant'Antoni Bhakta, भागीची बेन तुझ्या, भागीची बेन तुझ्या, ना वाढले ये भोगता, येशू सोम्याक आमच्या, ना वाढले ये भोगता, येशू सोम्याक आमच्या.